पिळगांवां न्यू वाडो वाठारांत एक मिनी टेम्पो रस्त्यावयल्यान फाटल्यान घसरलो। हो अपघात शेनवारा घडलो। अपघातांत वायट घडणूक घडूंक ना, मात मुख्य रस्त्यावयल्या येरादारीचेर कांय वेळ परिणाम जालो। पिळगांवच्या मुखेल रस्त्याचेर आयज शेनवारा एक विचित्र अपघात घडलो। ह्या अपघातांत कोणाकूच कितेंच जावंक ना, मात व्हडलो अनर्थ टळ्ळो अशेंच म्हणचें पडटलें। हे विशींची म्हायती अशी, GA04T7264 ह्या नंबराचो मिनी टेम्पो खडी घेवन दिवचलच्यान पिळगांव वटेन वतालो। पिळगांवच्या न्यू वाडो वाठारांत पावतकीच हो टेम्पो मुखेल रस्त्याचेर टर्न मारतालो। अचकीत टेम्पो फाटल्यान रस्त्या कुशीक दरीत घसरलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या टेम्पोचो ब्रेक फेल जाल्ल्यान हो अपघात घडिल्ल्याचें कळटा। अपघाताची म्हायती मेळटकीच पुलीस घडणूक थळार पावले। तांच्यांनी तशेंच थळाव्या लोकांनी खर यत्न करून एकदांचो टेम्पो सुरक्षीतपणान रस्त्याचेर हाडलो। ह्या टेम्पो रस्त्याचेर हाडपाक आनीक एका वाहनाचो वापर करचो पडलो। टेम्पो रस्त्याचेर काडटा म्हणसर सुमार वरभर गेले, तो मेरेन पिळगांवच्या रस्त्या वयले येरादारीचेर कांय प्रमाणांत परिणाम जालो। गोमंतक टीव्ही खातीर पिळगांवच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।